मोगाचेनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन सांत आंतोण्याची दाबाजी परब आश्वासूंक व्हडा संतोषान ह्या पवित्र वेदी मुखार सांगाता जमल्या. हे संभ्रमी मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या मानादेव पावल मेल्विन डिसोजा बापांक आनी सोर याजाक बापांक मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा आमी सांत आंतोनीचे मजतीन क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां बांदया म्हणल्या विशयांचेर नियाळ करता आसतना पाद्वाच्या सांत आंतोनीची आदर्श जिणी सर क्रिस्तांव कुटुंबांक सर्गींची बेसांवां हाड नेवचे तसली जावं दी. जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्यान सांत आंतोनीन काडली वावंट आनी पेल्या थंय ताका आसलो माया मोग तशेंच ताची मागण्या प्राजिताची भाग्यवान जिणी आमच्या कुटुंबां पसजळेक देख. आज आमच्या कुटुंबा पासत मागया. सांत आंतोन आमच्या कुटुंबाक एक आदर्श जावं दी. आमची एकल्याची कुटुंबां भाग्यवानपणाच्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. Year 67. मुगचनो आईच्या या फेस्त मिसाक ते सवा एप्री आसात. अरिगमीस बेडोनिता रश्मी ऑस्टिन सिक्वेरा सस्तान, अरिगमीस बेडोनिता क्रास्टा कुटम, अरिगमीस बेडोनिता लीना सेरावो आणि अलेक्स सिक्वेरा, अरिगमीस बेडोनिता लॅन्सी सेरावो आणि कुटम कुलशेखर, अरिगमीस दिता हेराल्ड लसरादो आणि कुटम, अरिगमीस दिता आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी जेरी मेंडोन्सा मुंबई, अरिगमीस बेटोन दिता मार्सेल क्रास्टा आणि कुटम पंपवेल, अरिगमीस बेटोन दिता आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी आयरीन मेंडोन्सा बीजे, अरिगमीस बेटोन दिता लिओ सिल्विया पेरेरा कुलशेखर. या सर्व ते समपसूत हे मिसाचे बलिदान देवाक आमी भेटून दितां. सदां आंदोनीची मजत तांचेर मागतां. आज आसऱ्याच्या निवासियांक दोनपाराचें जेवण दिलां निकिता जेन डिसोजा कुलशेखर. तशेंच संजेची काफी फळार दिल्या फिलोमिना बरेटो. ह्या दोनी दानींचो कुटुंबांचो आमी उपकार बावडतां. सर्वेस्पर देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचंही सोबे आसो. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संत आंतोनीच्या भक्तिकानो, आज सगळो संसार संत आंतोनीक मान करून देवाक अर्गां दिता. आनी हांगासर ह्या संत आंतोनीच्या संस्थ्यांत भगवंत आंतोनीच्या नांवान आनी मजतीन सबारांक आसरो लाभता. संगतास आदार, शिकाप आनी बरी जतन तांकां मेळटा. देखून ह्या संस्थे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी देवाक अर्गां दिवया. हांगासर वावर करच्या सर्व याजकां पासत, हांगासर आसच्या सर्व प्रायवंतां पासत, भुरग्यां पासत, पिडेस्तां पासत, तशेंच हो संस्थो चलोवन व्हरूंक मजत दिवच्या सर दानी पासत, पोशका पासत आमी मागया. सांत आंतोनी थंय आसलो तो सुवार्थेचो मोग, क्रिस्ताचो मोग, तो भावार्थ, तो विश्वास आमचे थंय उणो आसा. आमच्या अस्कतकाये वरवीं ही अस्कतकाय आमी वळखून घेवया, आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी संगाता देवाचें बोगसणें मागून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत भगवंता संपार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा, तुवें पादुआच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आस्त्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इस्रायल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितली सोबीत पावला ते संतोषाचो संदेश हाडून येताला दुतांची. तो शांतीन परगडता, बरी खबर हाडता, सोडून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आख्या तुजे राखणेक आपलो तालो उबारता. ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्या दोलांनी सियोनाक परतून येताल्या ताळेवाक पळयला. जेरुसलेमाच्या पाडपडल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा, संतोषाची गीत गाया कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजयता. जेरुसलेमाचेर तो सोडवण करता. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली पवित्र बाहुला प्रदर्शित करता. पृथ्वीचे सगळो शिव आमच्या देवाची सोडून देखतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्परा देवा आमकां दूर सर्वेस्परा देवा आमकां दूर निर्दोशी जाल्ल्या म्हाका आदार दी. तुजे मुखार सजनाक म्हाका दवर. सदैव सर्वेस्पर इस्रायली देव ताची दया नियाळ गाय
सर्वेस्परा देवा आमकां दूर कर. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव कोरोस निर्भागे. म्हजे स्वंत कुशीन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका माजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्योग नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका माजुरी खंय आसा? सुवार्तेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता ह्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती फुक्याकच हांव परगट करतां हें बागस म्हजी माजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Zanasa te mangi Kritya sarginchera karen stanche. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सोर देशांनी वसा आनी सोर रसनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर ख्यास्तीचें परमाण पडटलें. सत्मंतल्यांक आसतल्या आसार्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते दमसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातांत धरूंक सोदतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेत जाल्यार तांकां तें बादाक जमचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करताले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे खुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली. देवाचे उतर हें. Makani tuka Krista. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सांत आंतोनीच्या भक्तिकांनो, गोवा गोंयच्या शिवोलीम म्हणल्या एका जाग्यार 17व्या शतमानांत
बांदिल्ली संत आंतोनीक समर्पिल्ली एक इगर्ज. फ्रांसिस्कान फ्रादींनी ही इगर्ज बांदूंक जागो या धर्ण कोणता आसतना एक व्हड सोरोप कामागार पळयतात. तो सोरोप त्या जाग्यार परतून परतून येता, भोंवून सासता. कामागार भियेतात, काम करूंक फाटीं सरतात. बांदपाचें काम, कन्स्ट्रक्शन काम रावता. तो वळूये फ्रांसिस्कान फ्राद पोर्चुगीज व्यापारिस्तांनी दिल्ली एक सांत आंतोनीची इमाज खंय काम सुरू केल्लें त्या जाग्यार उबारतात. आज ती इमाज त्या जाग्यार उबारली. दुसरे दीस पळयता आसतना फ्रादींनी तशेंच लोकांनी ते एक नावाल पळयतात आनी ते शर्मेतात, विस्मीत पावतात. सकडांकी बेश्ट इल्लो तो व्हड काळो सोरोप विकाळ सांत आंतोनीच्या इमाजीर आसच्या कोडदावाक सिरकोन तो मेल्लो. उपरांत काम मुंदरून वेता. बांदपाचें काम, इगर्जेचें काम संपूर्ण जाता. आज जर तर आमी शिवोलीम त्या इगर्जीक गेल्यार सांत आंतोनीच्या हातांत सोरोप धरिल्ली एक इमाज आसा. सांगातास त्याच इगर्जींत सांत आंतोनीच्या त्या कोडदावाक सोरोप शिरकाल्लें तें एक दृश्य आमी थंय पळोवया. सोरोप इगर्ज बांदूंक अडकळ हाडटा आनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता तोच सोरोप देवाच्या कुशेक, देवाच्या येवजणाक, देवाच्या प्लॅनाक, मोगाक अडकळ घालता. बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां सांगलां मू. एक सवाल सोरपान त्या दीस येवेक आनी आदावाक विचारलें आनी येवेक आनी आदावाक देवाच्या उतराचेर दुबाव येता. तो दुबाव अविधेयपण जावन बदलता. तें अविधेयपण पाताक जाता. पातका वरवीं अंतस्करणाची कांतावणी, दुरसोणें, देवा आनी मनशा मदलो संबंध बिगडटा. सोरोप सैतान, देवसार, काळोख, पाताक, खोटेपण, वायट हाचो संकेत. असलें खोटेपण, पडकीरपण, तें वायट, तो काळोख, तें पाताक नास करचे खातीर सोम्या जेजू क्रिस्तान, सोम्या देवान, देवा बापान ताच्या पुत्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीत धाडलो. आनी सोमी जेजू ह्या संवसारांत आसतना आमी वाचता जुआम सवांजेल अध्याय 14:6 हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. सोमी सत कितें म्हणून प्रगट करना. सताचो तो सुवार्थेकार न्हय, मेसेंजर न्हय. तो म्हणटा हांवच सत, हांवच सत. देखून आयच्या वांजेलांत, मार्काच्या वांजेलांत सोम्याची उतरां शिसांक सांगली आमी आयकलीं. म्हाका सतमंतल्यांक आश्चर्याची पदवी लाभतली. म्हज्या नांवान ते देवसार धांवडायतले. सोरोप ते हातांत धरतले. वीक पियेल्यारी तांकां कसलेंच बादाक आसचें ना. वेगवेगळ्या भासांनी, नव्या भासांनी ते उलयतले.
आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून मागल्यार ते बरें जातले. शिसांच्या जिवितांत सोम्यान सांगली ही उतरां खरीं जालीं, कित्याक वांजेल सांगता आयचो सोमी तांच्या संगता वावुरलो आनी होस्त सोमी शिसा सांगता वावुरलो. सांत आंतोनी संगताय वावुरता आनी सोम्यान सांगली तीनच उतरां ताच्या जिवितांत ती सत जातात. सांत आंतोनीन असर्यां केली, देवसार ताणें धांवडयलें, पिडेस्तांक ताणें बरें केलें, दुबाव सबारांचो ताणें पयस केलो. सबारांच्या जिणयेंत परिवर्तनांत, आत्मीक परिवर्तनाक, नैतीक बदलावणाक तो एक हातेर जाता, कित्याक जेजू सत म्हणून तो परगट करता. त्या देखून दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्ली सांत पावलुची ती बोगणां, कुरिंदकारांक बरयल्ली ती बोगणां, सुवार्ता परगट करचो म्हजो कायदो आनी सुवार्ता परगट करची तीच म्हाका मजुरी, देखून हांव संतोश पावतां. सबारांचें बरेंपण बाचावी हांव आशेतां. आनी हीच बोगणां जावन आसली सांत आंतोनीची. सुवार्ता परगट करची तो एक कायदो म्हजो, सुवार्ता परगट करचेंच म्हजी मजुरी आनी हांव संतोश पावतां आनी सबारांची बाचावी आनी सोडवण हांव आशेतां. संत आंतोनीक मानाक सबार गितां कांतारां आमी गायता. तांतले एक कांताराची एक लायन अशी आसा, कितें सांडल्यार दाखोवन दिता, कितें सांडल्यार कितें होगडायल्यार सांत आंतोनी दाखोवन दिता. आज आमी कितें होगडायलां, आज आमी कितें सांडलां. हो संवसार डिजिटल संवसार, तंत्रज्ञानांत हो संवसार मस्त एडवान्स्ड, मस्त मुखार गेला. सगळ्यांनी आज आमी CCTV पळयता, मस्त यूट्यूबर्स आसात, हर एकांत आमी आमकां मस्त इन्फॉर्मेशन, मस्त आयडियाज आमकां मेळटात, मस्त ओपिनियन्स. पूण इतलें सकड आसून, इतलें सकड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्यार एक सत आमकां कळीत आसा, खोटेपण, वायट, पडकीरपण आज सोडून आयला. कितलेय CCTV कॅमेरा आसूं दीत, खोटेपण सडलां, पडकीरपण सडलां. आमची देशाची परिस्थिती आमी पळोवया. आर्थीक परिस्थितींत पडकीरपण, राजकीयांत पडकीरपण, न्यायांग सिस्टमांत पडकीरपण, इलेक्शनांत पडकीरपण, पेपर लीक, मोस, वंचन, असलें पडकीरपण, असलें स्वरूप, तो संकेत तें असत आसतना आमकां हर एकल्यांक, आमी हर एकलीं तें सत म्हणलें आमी होगडावन घेता, सत सांडटा. केदाळा सत लिपता, केदाळा सत आमी होगडायता. क्रिस्ती कुटाम बांदूंक बांदचें एक चॅलेंजींग जावंक पावता. सदाविणें पातयणी ना, सदाविणें मोग स्वार्थी जाता, सदाविणें नैतीक जिवीत अस्कत जाता, सदाविणें बावार्थ आमचो संबंद, आमचो विश्वास, आमचें विश्वासीपण सकड अस्कत जावन उणें जाता. देखून आज आमी मानून घेवचें सत सोमी जेजू क्रिस्त. सांत आंतोन प्रसंगदार जावन सोमी जेजू सतत म्हणून ताणें परगट केल्लें. देखून तो आजापां करूंक, बरें करूंक लोकांच्या जिवितांत तो सकलो. ताच्याच मजतीन आयच्या दिसा तें सत सोम्याक आमी आशेवया, सोम्याक आमी सोदया आनी त्याच सताक आराधन करया. इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत म्हणटा, शांती हांव परगडतां,
बरी खबर हांव परगडतां, सोडवण बाच्या बी हांव परगडतां. संत आंतोनी केल्लेंच तें. शांती ताणें परगटली, बरी खबर जेजू सत म्हणून ताणें परगट केलें. सबारांची बाच्या बी सोडवणी, बरेंपण, बरी भलायकी, बदलावण जिवितांत तो आशिल्लो तो असर्यांक करूंक पावलो. आनी होच सांत आंतोनी आमकां आयच्या दिसा आज ताका आमी मान करतना आमच्या जिवितांत आमचें तें खोटेंपण, तें पडकीरपण, ती पातकां, तो काळोख, तो सोरोप सांडूक पयस करूंक देवातावन कृपा आशिर्वादां धाडून दिवं दी. तुमकां समेस्तांक हांव सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे उल्हास शुभाशय पटयता. आमी सगळां देवाची भुरगीं हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. आयच्या दिसा सांत आंतोनीच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्या. सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणून परगट करता आनी हें सत आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक जाय जाल्ली कृपा दिवं दी म्हणून देवा मुखार आमची मागणी समर्पिया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सांत आंतोनीक देख घेवन जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतल्या एक सांग्याचेर तूं तुजी दया दाखय. आमी आमच्या कुटुंबांत मागण्याक चड महत्व दिवन आमचे मदलो संबंद घट कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनीक काळाच्या प्रभावा वरवीं आज समाजेन कुटुंबा बांदाचकत जाला. वैयक्तीकपण कुटुंबाच्या एकवटाक आनी मोगाक अडकल जायनासतना कुटुंबा सांद्या मदें मोग, विश्वासपण दृढ कर. आमच्या चड कुटुंबाचेर तुज्या भगेवन कुटुंबाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांत आंतोनीचो फेस्त आचरण करतना सांत आंतोन आस्त्र्यांत वस्ती करच्या सर निवासियांक बरी भलायकी दी. आस्त्र्याची जबाबदारी घेवच्या येसाकांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ता संदर्भार आनी वर्सां मध्ये आस्त्र्याक दान दिवन आदार दिवच्या सर दानीच्या कुटुंबांनी बरी भलायकी, मोतीची समाधान आनी तांकां गरजेचे सगळे फावो कर. वर्सभर तशेंच ह्या फेस्ताक स्वयंसेवक जावन सेवा दिवच्या समेस्तांक आशिर्वादान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांच्या वर्साक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमची देजच्या आनी आख्या पवित्र सभेंतल्या सर भुरग्यां पासून आनी युवजनां पासून मागतना तांणी मिसाच्या बलिदानाचो खरो अर्थ समजून कुंगारांत सुदांच जेजूक सेव आसक्त आनी उर्बा दाखयचे आनी जेजू तावन प्रेरण सोड तांचे ते जेजूची व्यक्तित्व रुपीत जायशे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जालेली आमी सर्वांनी एकामेकाचो गरजो समजून उदार मनाची आनी एका काळजा मनाची जायशे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा दयाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक सत जावन तुवें धाडलें आनी हें सत मानून घेवन सांत आंतोनीन विस्मितां केलीं, असर्यां केलें, बरें केलें. तसलेंच बरेंपण आमच्या जिवितांत आमकां करूंक जाय जाल्ली कृपा बेसावां तूं आमचेर वत. आमकां हर एकल्यांक हांगा आसल्ल्यांक तशेंच ऑनलायन ह्या मिसांत भाग घेवच्या हर एकल्यांक तूं बरी भलायकी, शांत, समाधान
प्रत्येक जावन खोटेंपण पडकीरपण सांडूंक कृपा आनी आमकां धैर्य दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं Amen. C38. Santos Coritaicea, Vorgialisa, Amico che vona mi aiau papa, Bokun vita, vortiamo gantuka, Srikatu kare papa, Srikatu kare papa. Vaso, waida kaso, forward piso, amsa kasaso. Mundo vaso, waida kaso, forward piso, amsa kasaso. Srikar karo ye Bapa. San Cristacha स्वीकार करो रे बापा बदलता मा San Cristacha म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमचे लेख्या पवित्र सदस्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सरपदवेदार आनी बोवर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्याका तुज्या मोगान जियोन ससनाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवून आंतोनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजी पवित्र सभा तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Tuja
तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तसो घट परगटुया तुझे मरण आम्ही सर्वांता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगयोन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ले सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगिवंत जुझे दिसोपती, भगिवंत आंतोन, भगिवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक सुमी आमकां मागणें करूंक मागोवंक आपयता मागणें करूंक ताणें शिकयलां ताच्याच उतरांनी एका भावार्थान एक कुटाम जावन आमी सांगाता म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवून जेजू क्रिस्तचे येणे बरो शानात व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया देवाची संसाराचे पाप काढतेले आमची घालून कर देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमची घालून देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी हरी एकली सुभागी सम्या तुझे म्हाका आवडना पूण तुज्या म्हाका बळी मेळटली D75 Suam tuka Santiaguita Santo Santo je masrad senta Tuje kai Jesu asavi sata Tuje somya pakiv navrata Jesu ye tu kaisa vidatarya karya Tu kadin sana Ashita
तुका सदा नीत रेता तुका सेवतो आता लालेता जेजू ये तू कर्जा बेडा कर्या टाळ्या तुका देव सदा आशेता मोसो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता Sinar tuve vodo modun dilo Dia kalaya modukas भेटलो आत्म्याचे कर्जावरुड्या तू आयलो कुशीन कुसार मोडून तया जालो जेजू ये तू कर्जा पिडा कर्या टाळ्या तुका देव सदा आशेता आत्मोसो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता जेजू ये तू कर्जा पिडा कर्या टाळ्या तुका देव सदा आशेता आत्मोसो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता सोडलो तू जाऊन असा हर एक दीस या मुंड्यात म्हाका पोसताय अज्ञान मोजा सदा घटाय दिता ससांची वे तू म्हाका वाचयता जेजू ये तू कर्जा बेडा कर्या टाळ्या तुका देव सदा आशेता आत्मोसो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता जेजू ये तू कर्जा पिडा कर्या टाळ्या तुका सेवतो आता आशेता आत्मोसो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदा भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन आज सांतांतोन आश्रमाच्या पात्रांचें वार्षिक फेस्त आमी आचरण करता फाटल्या 128 फेस्ताचें हें फेस्त आमी आचरण करते आसा आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवन
बोवार्ता बरीत प्रसंग दिला मनादीक बाप दोतोर पाऊल मेल्विन डिसोज तांचे लिखणे नांव आसा पामेटी. हे म्हज्या भयणीचे पूत. ते कापुचीन मेळाचे याजक. जायती राटावळ आसल्यारी आज हें बलिदान फारंगी पेटतावन येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर तांणी मागणें केलां. तांचो सौर आसऱ्याच्या निवासांत तावन हांव तांचो उपकार भोगतां आनी तांच्या मिसां वावरांत तांकां बरें मागतां. आसऱ्याच्या सौर निवास्यांक आनी हांगासर आयिल्ल्या सौर भक्तिकांक आनी हे मिस विक्षण करच्या सौर आमच्या विक्षकांक भक्तिकांक आमी बरें बेस्त मागता. सांतांतोन आजापाचो सांत तुमकां सदां सांबाळूं. गायन केल्ल्या लितुर्जीचे मांडावळ केल्ल्या आसऱ्याच्या विद्यार्थ्यांचो आमी उपकार बावडटा. आतां निमाणें बेसांव जाल्ल्या उपरांत रेलिकेचें मागणें आनी बेसांव आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्वोदयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. Jesus'e navia seria Biblia Sant'Antoni votia bontà Del sarà tuve Daunaile Pines tantuve Bole chele Daria sanctu formai pa Sangya dakondetai lana voda basondata mahima servin deva bapa mahima tacha ekya sudha mahima mahima pavitratmya sada Sasna Sasna वर्त्या बगेबून सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां दिवसार आणि सर तरांची वर्षाची पिढा पयसरता म्हणून उदास कर. तुझे मैफात पिढे सांग भलायकी मेळटा. उत्सव म्हणटरी तण जातात. बंदीवानाच्यो संख्यो तुटून पडतात. तोंडे फुटून चलतात. कुर्डे पडयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. बाय पडल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायाच्या नापयस जातात आनी आमच्या सर्व सांग तूं पावताय. सर्व पातयेणी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतले व्हडले आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां सोडून दी. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत आंतोनीच्या रेलिकेचे आशिर्वाद आमी घेवया. संत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी वचोवच्या खातीर प्रार्थया. सर पदवेदारा आनी सदां जियेवच्या देवा भगेवोन आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळबंद आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना
ताच्या आदारान सर्व अनवारांतले सुटाशे आम्ही आणि सर्व आमच्या परखावण्यांनी तुजी ससाई आम्ही बघिशे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. Aja pacha Sant'Antoni, Morte tuo abbigliari, Matavami calde boni, Agoni e mixonzoni, Volloi tu Christa Jamoga, Volloi tu Mortia Sant'Antoni, Morto tu admiteniani, Matavami calde pori, Magundi nevik somsori, Mogar putra sove, Omkar moya shirvati vamka. Begitu sesuai diwarang kaum sedewa, amsa desmarantle, Bapa Syari Putra Syari Pavitra Amin.